सगळ्यांत व्हडली स्ट्रॉंग गजाल, एक सशक्त त्याची गजाल अशें हांव मानन आनी त्या नदरेंतल्यान अमेशा कडल्यान खूब मुखार अपेक्षा आसा. म्हज्या मुखार संजय सर आसा आनी संजय सर अमेशाचो सोयरो म्हणून सांगता, पूण संजय सर केन्ना केन्ना आमकां जेन्ना गजाली सांगता आनी खास करून जेवणा खाणाच्यो गजाली सांगता तेन्ना एक खीण असो येता आमकां सांगचें पडटा, सर आतां पुरो म्हणजे पोट सुद्दां भरिल्लें आसत जाल्यार तुका रूच येता अशे तरेचें संजय सराचें सांगप आसता. खंयचीय गजाल जावं म्हणजे तो मनशा बद्दल जावं किंवा खंयचोय प्रसंग जावं, तो प्रसंग तसो दोळ्या मुखार जिवो जाता. कारण संजय सर त्या गजालीन म्हणया, त्या जेवणांत म्हणया, त्या सगळ्या भितर इतलो समरस जाता आनी तीच समरसताय जी आसा ती म्हाका अमेशा भितर खुबदां दिसता. तो जेन्ना साहित्य आपलें सांगता, जेन्ना सादर करता तेन्ना त्या साहित्यान भितर खंयच अडेची गजाल आसना, तो जें सांगता तें मनांतल्यान सांगता. म्हणून घडये जशें अमेयान म्हळें की प्रत्येकाक ती गजाल आपली दिसता आनी प्रत्येकाक ती गजाल दुसऱ्या मेरेन पावोवची कशी दिसता. ती कोणें बरयल्या हें खबर सुद्दां नासलें तरी अमेशाचें जें साहित्य आसा तें घराघरांनी जाका साहित्य वाचप घडये कठीण जायत अशा मनशा मेरेन लेगीत पावता आनी ती अमेशाची सगळ्यांत जमेची बाजू अशें हांव म्हणन. हांवें जशें म्हळें की आयज खरें म्हळ्यार अमेशाचे पयले भुरग्यांक जल्माक आयला म्हळ्यार अतिताय जावची ना आनी म्हाका दिसता हे साहित्यीक भुरगे जल्माक येवपा फाटल्यान ज्यो वेणो आसा, जो हुस्को आसा, त्रास आसा आनी खोस आसा ती आमी सगळ्यांनी जे स्टेजीर आसा आनी मुखारय कांय जाण आसा तेणी अणभवल्या आनी तीच खोस आयज अमेशाच्या मनान आसतली. भुरगे जशे जशे व्हड जावपाक लागता तेन्ना खंय तरी थोडोसो हुस्को जावपाक लागता, थोडीशी जबाबदारीचें भान येता पालकांक आनी ताका दिसता की आपले भुरगे सारकी वाट रचता काय कितें, आपले भुरगे योग्य तरेन व्हड जाता काय कितें, समाजान ते आपले एक वळख घडयता काय कितें, अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे हुस्के पालकांक जावपाक लागता. आनी म्हाका दिसता एक साहित्यीक पालक म्हणून आमच्या साहित्यीक बाळका विशीं बी अशे तरेचे हुस्के आमकां मुजरत जावपाक जाय. खूबदां हांवें पळयलां की पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत बी खूब जाण सांगतात की आतां आपली जबाबदारी वाडली म्हणून. म्हाका दिसता ज्या दिसा आमी आमचें साहित्य बरयतात आनी खास करून दुसऱ्याच्या हातांत दितात त्या खिणाकूच आमची जबाबदारी वाडटा. आनी हांव जशें म्हळें की आपले भुरगे ज्या तरेन बरे जावचे अशी आमची जी इच्छा आसता तेंच आमचें साहित्यीक भुरगेंय बी बरें जावचें म्हणून आमची जबाबदारी आनी आमचो हावेस आसपाक जाय. आमी जेन्ना साहित्य रचता आनी खास करून अमेशा सारकेलो भुरगो जाका आयज खूब व्हडलें फॅन फॉलोवींग आसा आनी ताची म्हाका खूब खोस आसा. ते सोशल मिडियाच म्हणून न्ही, ताज्यो कविता, ताचें साहित्य वेगळे वेगळे कडेन पावत आसतात, सोशल मिडिया म्हणया, वॉट्सॅप म्हणया ह्या माध्यमांतल्यान. आनी त्या खातीर अमेशा सारकेल्याची चड जबाबदारी आसा की तो आयज समाजान एक ओपिनियन क्रिएट करपाक लागला. खंय तरी ताची मतां, आपली मतां अशें लोकांक दिसपाक लागला. खूब जाणांक दिसता की ताचे सारकें जावचें किंवा तो जें रचता तशें त्या लेवला मेरेन पावचें. म्हाका दिसता अशा वेळार अमेशा सारकेलीची जबाबदारी आनी खूब वाडटा आनी म्हाका दिसता त्या जबाबदारीचें भान ताका पुरायपणान आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें ताच्या भितर एक नमळाय आसा, एक नम्रताय आसा. म्हाका याद जाता अमेशाली एक कविता आमी फेसबुकाचेर वाचली आनी हांव म्हणन की अमेशा सारकेलो किंवा म्हज्या सारकेले खूब लकी, आमी नशिबान की ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळिल्ले भाई मावच्या सारके मनीस सुद्दां आमकां आपलो फीडबॅक दिता, क्रिटिसिजम दिता किंवा सोशल मिडियाचेर कमेंट घालता. अमेशाच्या त्या कवितेचेर अक्षरशा भाई मावचो धरून आमी सगळ्यांनी अमेशाक उजरावन काडलो. हांव खंयची कविता ती सांगला, खूब जाणांक हांगा ती कविता आवडटाय आसतली पूण आमी उजरावन काडलो कारण अमेशा कडल्यान थोडेशें वेगळें आमचें मत आसा आमचें आनी थोड्योश्यो वेगळ्यो अपेक्षा आसा. अमेशान खूब नम्रपणान ते सगळे क्रिटिसिजम घेतले आनी अर्थातूच ताचें साहित्य जेन्ना आतां मुखार वतलें हांव जाणा त्या साहित्याक ह्या सगळ्या क्रिटिसिजमाचो बरो वापर तो करतलो आनी त्या नदरेंतल्यान ताच्या साहित्याक एक वेगळी उंचाय मेळटली हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. आयज संद मेळ्ळा म्हणून माचये वयल्यान अमेशाक 2 विनवण्यो करन म्हाका दिसता. हांव सुचोवण्यो म्हणना, विनवण्यो. अमेशा भितर 2 गजाली हांव खूब प्रखरपणान पळयता. एक म्हणजे ताची जी विनोदी शैली आसा ती आनी दुसरें ताचें निरीक्षण. आनी ह्यो दोनी गजाली हाचें जर कॉम्बिनेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आयज समाजान ताचे सारकेल्ल्यांनी बरें कांय ना. कारण विनोदांतल्यान जे चिमटे तुमी आज काडपाक शकता, सरळ सांगून आज लोकांक दुखता, विनोदांतल्यान जे चिमटे काडटा ते दुखनात म्हणटा, तातूंतल्यान जें पावपाक जाय मनशा मेरेन तें सारकें पावता. ते चिमटे काडपाची एक शैली ताच्या कडेन आसा, ती ताणें केळोवची आनी ताचें भांगर करचें.
आणि दुसरी गजाल रमेश भैया सांग म्हणून मुजरत सांगता आम्ही खूपदा उलयता तेन्ना म्हणटात की रमेश भाईच्या गावातले काय असे लोक आसतले जांकां घडये ताच्या गावातले लोक वळखुचे ना पूण आयज आमी वळखतात रमेश भाईच्या गावान कोणी भायर पडलो की ज्या तरेन रमेश भाई तांच्या बद्दल एक ल्हानसो जावना पूण तो फेसबुकाचेर एक ल्हानसो रायटअप घालता हांव ताका ऑबिच्युरी म्हणचें ना पूण मेल्या उपरांत सुद्दां तो मनीस अजरवर जावन उरता तो मनीस कोण व्हड न्ही साहित्यीक न्ही तो राजकारणी न्ही ताणें व्हडलें कितें आयुश्यांत केल्लें नासता पूण ताच्या विशीं ज्या तरेन रमेश भाई बरयता आनी ताचें जें निरीक्षण आसा त्या मनशा बद्दल तें त्या मनशाक व्हड करून वता आनी आमच्या सारकेल्या जाका घडये रमेश भाईच्या वाठारांतलें कांय खबर नासत पूण आयज आमकां खबर आसा तेंचे मनीस खबर आसा तेंचो वाठार खबर आसा कारण रमेश भाई ते बरयता म्हाका दिसता अंबेशाच्याय बी लिखाणान म्हाका हें निरीक्षण खूब बरे तरेन दिसता आनी खास करून व्यक्तींच्या बाबतींत दिसता हांगा जे आदी उलयले तांणी बी हें सांगलें की गरज पडटा तेन्ना अंबेश बायल जाता गरज पडटा तेन्ना तो रांदचे कुडीन भितर सरता गरज पडटा तेन्ना तो आवय जाता आनी ह्या सगळ्या भुमिकांनी वचून तो बरयता म्हाका दिसता अंबेशान आपली हीच निरीक्षण शक्त आनी खास करून मनशा विशींची एक जी ताका एक जो मोग आसा एक आपलेपण आसा तें जर सांबाळ्ळें जाल्यार खूब बरी व्यक्तिचित्रणां तो बरोवंक शकतलो आनी अंबेश म्हाका दिसता छापपाच्या बाबतींत तुका अजिबात कांयच टेन्शन घेवपाची गरज ना तो मनीस जो थंय मुमुरक्यांनी हांसत बसला ताका ऑलरेडी कळ्ळा 2 पुस्तकां तयार जावपाच्या वाटेर आसा फक्त आपूण ती केन्ना छापतलो ती तारीख आनी वेळ म्हाका सांग दिनेश भाई सारकेलो आनी संजना पब्लिकेशना सारकेलो प्रकाशक आसप हें आमच्या सारक्या तरणाट्यां खातीर एक खूब व्हड गजाल कारण तरणाट्या भितर उपाट विश्वास दवरपी एक प्रकाशक आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी ताजो आनी ताच्या ह्या विश्वासाचो फायदो घेवपाक जाय आनी बऱ्यांतलें बरें साहित्य तयार करून कोंकणी मायेक तें ताचें अर्पण करपाक जाय आयज अंबेशाक हांव परबी भेटयताच ताच्या हातांतल्यान आनीक बरें साहित्य जातलें हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना सेंच्युरी डबल सेंच्युरी ताच्या मुखार कितें आसत जाल्यारूय तो मारतलो इतलेंच मागन ह्या वेळार की ताका जो तबल्याचो नाद सांपडला तो नाद सगळ्या संवसारभर घुमून ताच्या साहित्यीक नादाकूय बी अशेंच खूब व्हडलें मळब मेळूं आनी ताच्या हातांतल्यान साहित्य सेवा घडत जावं देव बरें देव बरें करूं अंबेशा हांगा जितले आमचे मानेस्त उलयल्यात प्रत्येकान अंबेशाच्या कविते बद्दल म्हणा की कसो अंबेश घरा घरांनी पावला म्हाका याद जाता अंबेशान एकदां म्हाका उलयता म्हणिल्लें की एकदां ताजीच कविता फॉरवर्ड म्हणून ताकाच परत आयिल्ली म्हणून म्हणल्यार कितली सोबीत गजाल आनी तशेंच आतां अन्वेशान एक मुद्दो मांडलो की क्रिटिसिजम किंवा जी मतां आमी दुसऱ्याच्या साहित्या बद्दल व्यक्त करतात ताजे बद्दलूय बी म्हणल्यार तेंय ताणें कितलें पॉझिटिवली घेतलें स्मृतिशेष रवींद्र केळेकार हांच्या एका लेखाची म्हाका हांगा मुजरत उल्लेख करन दिसता एका लेखान ताणें अशें एग्जाम्पल दिल्लें की फ्रांसांतले लेखक एकामेकांची बरपां वाचून ताजे बद्दल दुसऱ्याक सुचोवण्यो करतात कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम जाका आमी म्हणटात तेंय करतात तर आज म्हाका दिसता आमच्या मानेस्तांनी ज्या प्रकारे हें केलां म्हाका त्या लेखाची याद जाली तर आयच्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हण लाभल्यात गोंयचे ज्येश्ठ कवी तशेंच शिक्षक भौमानेस्त अरुण साखरदांडे भौमानेस्त अरुण साखरदांडे हे वेवसायान शिक्षक आनी नारायण झांटये वाणिज्य महाविद्यालयाचे ते माजी प्राचार्य आसले गोंय विद्यापिठाच्या अभ्यास मंडळाचे ते जायतीं वर्सां वांगडी आसले गोंयांत शिक्षणीक मळार तशेंच साहित्याच्या मळार तांचें भोव मोलादीक योगदान आसा अरुण सर सद्या गोवा कोंकणी अकादमीचें अध्यक्षपद सांबाळटात 1966 वर्सा सावन ते कविता तशेंच कथा बरयतात एका झाडाक घर जाय कावळ्याचें श्राद्ध मोग किनारी हे तांचे कविता संग्रह उजवाडा आयल्यात कावळ्याचें श्राद्ध ह्या तांच्या पुस्तकाक 2008 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला ते भायर कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार तशेंच जनगंगा साहित्य पुरस्कार तांकां ह्या पुस्तका खातीर फावो जाला वळख तांची खूब व्हड आसा पूण ह्याच वरी आनी जायते प्रतिश्ठीत पुरस्कार आज मेरेन तांकां फावो जाल्यात
तांच्या शिक्षण क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर इंडियन सॉलिडेरिटी कावन्सिल नवी दिल्लीचो भारत विद्या शिरोमणी पुरस्कार आनी सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन एक्सलन्सान तांकां सन्मानीत केला. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राचे ते आदी अध्यक्ष आसले आनी साहित्याच्या तशेंच जायत्या शिक्षणीक संस्थांची म्हत्वाची पदां तांणी भुशयल्यात. मागता अरुण सरा लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. आयचो कवी अंबेश तळवडकार, नूतन साखरदांडे, अन्वेषाबाई सिंगबाळ, रमेश बाब गाडी, पूर्वाबाई गुडे आणि आयचे पुस्तकाचे प्रकाशन करपी सगळे फाटल्यान उबो रावपी दिनेश बाब मणेरकार. दिनेश बाब मणेरकार हो इतली वर्सां हांव पळयत पासून इतलो शिडशिडीत आनी तरूण कसो आनी कांय चेंज जायना काय कित्याक जायना तातूंत अशें म्हाका एक प्रश्न पडटा खुबदां. मागीर म्हाका कळ्ळें की ताच्या मनान जे यंग लोक आसा म्हणजे जे तरणाटे आसा तांचे विशीं खूब आपुलकीची भावना आसा. हें म्हाका कित्याक कळटा की सुमार 40 वर्सां हांव शिक्षक उरलो. आर्थीक परिस्थिती बरी नासल्या कारणान हांव SSC जाल्या नंतर शिक्षक म्हणून जालो आनी मागीर फुडें फुडें पावलो. आतां शिक्षणान इतलें करूनय बाबा हे सगळें कितें समजता तुका अशें म्हाका दिसना. हांव नकळो कसो स्वभाव आसा म्हाका. हांव कवी आसलो आनी साहित्य अकादमी अवॉर्ड बी मेळ्ळा म्हाका, तरी आसतना हांव कवी कसो म्हाका दिसना. लावड स्पिकरांतलो म्हजो आवाज म्हाका वळखूं येना. झांटे कॉलेजीचो प्रिंसिपल हांव आशिल्लो हाजी आतां म्हाका याद जायना. ते कॉलेज 18 वर्सां आनी दुसरें कांय करूं ना हांवें शिक्षणांत. तरी आसतना बाबा हांव तें जालें म्हणटकीर तें एटेचूच उरना. म्हाका काय समजना कितें जालां म्हणून. पूण एक हांव तुमकां सांगता की हांव जेन्ना धेपो कॉमर्सान शिकयतालो बी तेन्ना म्हाका मस्ते भुरगे बी खूब आवडटाले. मस्ते भुरगे खूब मस्ती करपी. एका भुरग्यान तर हांवें परिक्षेक कॉपी करता म्हणून ताजी कॉपी धरिल्ली म्हणून एक म्हज्या स्कुटरचेर व्हडलो गुणोय बी घाल्लो. तेन्ना हांव त्या फक्त स्कुटरचेर बशिल्लो नाशिल्लो आनी ताजें घर हांव ताळगांव रावतालो म्हणून वाटेरूच आशिल्लें. केन्नाय आनी बरो म्हणजे भुरगो वायट न्हय पूण मातसो असो गुंड प्रकृतीचो वगैरे. तो केन्नाय म्हाका थंय मारूंक शकतालो हाडून. पूण ताणें तें करूं ना म्हूण मागीर फुडें हांव कविता बरोवंक पावलो काय अशें कितें फुडें जालें. अमेयान ताजी बरी वळख करून दिला. म्हाका ही पद्दत आवडली. मित्र येवन सांगता ताका ताजें वळख करून दिता हें म्हाका भाग ह्या हाजो खूब आवडलो. हांवें बेश्टाक विचारलेलें की अरे तुजें हाफ सेंच्युरी कित्याक नांव दिलां. तो म्हणलेलो 50 कविता आपले भितर आसा. ही कल्पना म्हाका आवडली. 50 कविता आसा म्हणून ताणें ती हाफ सेंच्युरी दिला. मागीर कळ्ळें तो क्रिकेट खेळटा, तो बरो तबलो वाजयता, नाटकांनी काम करता, एकांकी संग्रह बरयल्या, रस्तो नाट्य बरयलां. फक्त कवीच न्हय तो, खुबश्यो गजाली भितर आसा. गाताय बी तो. ताचें तें हांवें कालूच आयकिल्लें ताजी कितें तें पयली वळ ताजी
व्हिडिओ काढला तो हाजी कवितेचो मन भोवता खंय तरी बरें डायरेक्शन बी केलां ताणें कांबळी न्हू तुजें पूण कांबळी मयूर कांबळी आनी सुंदर अशें रुपालीन बरयलां ताजेर ते फक्त हें न्हय कितें म्हणटा तें आपलें फक्त हें न्हय तें म्हणजे व्हिडिओ न्हय फिल्म कशें सुंदर जालां ताजे कवितेन एक रिदम आसा आतां आमच्या हातून आमच्या बी जिवनाक रिदम आसा काय कितें ताचे कवितेक तो आसा तसो रमेश गाडेच्याय कवितेन एक रिदम आसा रमेशान सांगलें कितें आतां उलयता आसतना की तो आपल्यान ताजे एक लागींचे कवितेचें नातें आसा म्हणजे हांव म्हणलें हांवें कंपेर करूंक नाशिल्लें आनी कित्याक काय म्हणटा आनी हांवें एक्सप्लेन केलें तें की अंबेश आनी रमेश हातून खूब साम्य आसा कसलें साम्य भितर लागसारपण आसा कसलें तें तर हे दोगूय जाण आपल्या गांवाचेर खूब प्रेम करता खूब मोग करता गांव विसरूंक जायना ताच्या आनी हांवूय बी गांवांतसून आयिल्लो मनीस आसल्या कारणान खंय रावलो शहरान इतलीं वर्सां जाल्यार शहराचो जावंक पावलो ना कित्या खातीर की ही नाती आनी हे जे रमेशान बरयलां न्ही तातूंत जो प्रत्येक नातें म्हणा आनी कितें जेवण पदार्थ आनी कितें हातूंत जे सगळे हातूंत घेता तो एक अशें दिसता की जिणेचेर हो खूब प्रेम करता ताच्या मनांत आसा तें सगळें म्हणजे बाबा नातें आसल्यार उलयनासतना रावचें न्हय म्हणून सांगलें न्ही तें म्हाका खूब आवडलें ताजें तुमकां सांगता आमी शारान आयले काय ना की आमचें हें वेगळेपण मातयेचें जें लागसारपण आमचें आसा न्ही तें सगळें वता विरगळून वता लोकांचें दुख्ख हें आपलें दुख्ख समजून घेवपाची आमच्या भितरली जाणीव वता दुसऱ्याची खोस ही आपली खोस हें आमी विसरून वता ल्हान आनी व्हड हातूंत जी गांवान चडशी एक वेगळेपण उरना तुमचे मित्र तुमचे इश्ट जेन्ना गांवान आसताले तुमच्या बरोबर शिकताले तेन्ना कितले डिफरन्स आसताले त्या भितर ते आमी तेन्ना ते समजना ते सगळें ही सगळो उणाव जावन मनीस जाणटो जाता मनीस आपली मुळां विसरता मुळां ताजी रुजनात मुळां ताजी जाणटी जातात आनी तो सुकत वता आनी मागीर त्या मनशाक अशें दिसता की आपूण आपल्याचो कोण न्हय एकटेपण वाडटा ते गांवांत रावतल्या मनशाक जायना नाती आशिल्ल्या मनशाक जायना तें रितेपण हें अशें रितेपण अंबेशाच्या खंयच्याच कवितेन दिसना कित्याक दिसना की तो आयुश्यान ज्यो गोश्टी आयल्या ताज्या त्या गोश्टीचेर सगळ्यांचेर तो प्रेम करता सगळ्यांक तो म्हत्व दिता म्हणून ताच्या प्रकाशना खातीर ताजो ग्रूप आनी ताजे लोक सगळे येतात सगळी जवळ जवळ सगळीच फॅमिली हांगा हाजीर आसा मुद्दम आयल्या ताज्या बद्दल आपुलकी तांकां आसा अशें चड करून दिसना आमी शहरांत रावतकूच किंवा आधुनीक मनीस जातकूच एक कितें वेगळे पडटात एकटे पडटात जाणटेपणान कोणा कडेन उलयतलो जाल्यार ताजे कडेन उलोवपी लोकूच मेळनात फाटल्यो यादी काडीत बसतात पूण फाटले इश्ट मित्रूय मेळनात गांवांत परतो गेलो जाल्यार गांवचे सगळे वेगळेपण दिसता
गांवचे लोक सुद्दां कोण बाबा नवो मनीस आयला काय म्हणून पळयतात. हातूंतलें कितेंच अंबेशाच्या कवितेन दिसना हें म्हाका पळोवन बरें दिसलें. आमी गाडयेन येता आसतना रमेशा कडेन उलयताले ताचे कविते बद्दल बी. ताजी कविता रमेशाची सुद्दां अशी कसदार कित्याक ताजे मातये कडेन नातें उरता. हाजे मातये कडेन अशें न्हय, हाजे सगल्या कडेन नातें उरलां. म्हणून तो आपलें पुस्तक आपल्या आत्याक ताजी कॉपी दिता. सगळ्यांची याद काडटा. प्रत्येक कवितान ताजें एक बंधन दिसतात. एका मनशाचें एका हाजें कित्याचें तरी तातूंत बंधन आसा आनी ताजें रिलेशन आसा. रिलेशन एक आनी न्हय, सगळे सभोवतणी आसा. म्हणटना हांव कितें करी हाली थोडी कामां कमी किंवा जास्त जाल्या म्हणून प्रेम बी आसता न्ही, प्रेमभंग आनी कितें. आतां तुका प्रेम करच्या पयलीं डायवोर्साचो विचार करतात काय कितें, लग्न जावच्या पयलीं डायवोर्साची तयारी बी काय करता काय कितें अशें दिसता. हें कांयच आमच्या तकलेन केन्ना नाशिल्लें. म्हणून ताका विचारलें, अरे तुवें प्रेम कविता बरयल्या म्हणून. तुजें लग्न म्हणजे कितें प्रेम काय सोयरी. ताणें सांगलें 60% प्रेम, 40% सोयरी. म्हाका काय समजूंक ना. म्हणजे मागीर हांव बायले कडेन उलयतलो मागीर हे पर्सेंटेज कशी काडल्या म्हणून ताका विचारलें हांवें. खरें म्हाका हातूंत खूब रस आसा, म्हणजे आवड आसा. 60% प्रेम म्हणजे कितें, कशें कॅल्क्युलेशन केलां, आनी 40% सोयरीक म्हणजे कितें. म्हणजे हांव मागीर अंबेशा कडेन उलयतलो त्या बद्दल. कित्याक एक कवी म्हणून सुद्दां म्हणजे तो 60% बायलेचेर प्रेम करता आनी 40% बाकीच्याचेर प्रेम करता. अशें कितें खूब गोश्टी आसतात. म्हजें ल्हानपणान प्रेम आशिल्लें, ल्हानपणान न्हय वयार येतकूच. तें वन वे ट्रॅफीक आसता. थंयसून चुकून दुसऱ्या सायडीक येता पूण भोवतेक येना. वन वे म्हणटा न्ही तशें आशिल्लें. आनी त्या वन वेच्यो कविता जे लग्न जाल्या उपरांत खूब वर्सांनी बरयल्या हांवें. बायलेन म्हाका कांय विचारूंक ना, कित्याक ती लग्ना पयलींची गजाल न्ही. हें म्हाका अशें दिसता. आमी उलोवंक ना, ती म्हज्या प्रेम कविताचेर उलयना. ताका मोग किनारी म्हणून नांव दिलां. कित्याक जाणा, ही कवी म्हणून जो तयार जाता न्ही, तो कितें तरी आपल्या काळजान एक कोपरो घेवन येता, एक भाग घेवन येता असो. तातूंत प्रेमय आसूंक जाय. म्हणजे आतां म्हाका तुमकां तशेंय सांगूंक मेळना की हांवें ताचें संशोधन करूं ना. पुणून म्हणजे आतां पयलीं पळय सोयरीगते करून लग्न जातालीं आनी मागीर प्रेम जातालें तांच्या भितर. अशें आसूंक जाय न्ही. नाल्यार एकामेकांक सोडिनाशिल्लीं पळय ती. डायवोर्स केन्ना घेवपाचो प्रश्न येनाशिल्लो. हांगा कितें आतां प्रेम पयलींच जाता, बाकीच्यो गोश्टी पयलींच जाता. मागीर लग्ना नंतर कितें बाबा उत्सुकता उरता तें म्हाका अजून समजूंक ना. आनी रोखडेंच मागीर तें डायवोर्स किंवा आनी कितें जाता. हांव कितें जालें म्हाका, हांव चडसो लग्नाक आफयलेक वचना, पूण 2-3 लग्नाक गेलो हांव आनी रोखडीच ताचें डायवोर्स जालो मागीर. म्हण आतां भंय दिसता म्हाका. म्हणजे ओगीच म्हाका दिसता की हांव थंय पावलो गेलो म्हणून काय डायवोर्स जालो. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे ही फट न्हय, फट न्हय. आनी पयल्या लग्नाक गेल्लो तेन्ना ताचो 2 म्हयन्यानी डायवोर्स जालो, मागीर 1 म्हयन्यान जालो, मागीर 2 दिसांनी चली फाटल्यान आयली. म्हणजे म्हाका दिसलें कितें
खंय तरी मदत वगीत भितर आसा आनी कितें म्हणून मागीर हांव चडसो उत्सूक नासता लग्नाक वचपाक. पूण मागीर ते 25वो वाडदिवस बी करता जर लग्नाचो तर म्हाका मातशें उमेद येता. आनी म्हाका तेन्ना उलोवंक सांगितलें जाल्यार हांव उलयलां. म्हाका खंय तरी कोणाच्या लग्नान बी उलयलां. पूण 25 वर्सां जाल्या नंतर हांव ताच्या पयलीं गॅरंटी नासता. गॅरंटी खंयच्याच गोश्टीची धरूनच वतली. आतां कितें गॅरंटी आसा. पण आमी लग्नाच्या बाबतींत मात आमी मनाक सांगूंक जाय गॅरंटी नासली तरी आसा धीर दिवचो पडटा. कवी जावप सोंपें काय कठीण जावं नकळो. म्हणजे कसलो कॅरेक्टर कितें सगळे गुण आसले की बाबा तूं कवी जाता हें म्हाकाय अजून समजना. पूण एक गोश्ट सांगूं येता. जो जिणेचेर अत्यंत प्रेम करता, आपल्या जिवनाचेर प्रेम करता, जो आपल्या सगळ्या लोकांक आपले मानता तो कवी जातलो. शक्यता चड आसता तो कवी जावपाची. त्या मानान तश्यो ताणें कविता चड बरोवना. ताणें बरोवना कविता पूण बरयती बी तो फुडें. एक मात आसा कवीच्या हातूंत की कवी उरप आनी कवी जावप हें तुजेरूच अवलंबून आसा. कित्याक खुबशे जाण कविता बरयता मागीर बरयना फुडें. किंवा हांव अशेंय म्हणत कितें जावप हें तशें तुज्या हातान आसा तशें कवी उरप सुद्दां तुज्या हातान आसा. आनी आमचे सगळ्यांचें कितें जालां आमचे थोडी अपेक्षा आसतात. आनी एक कवी बरोय मनीस जर आसलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक आपलोसो दिसता. हांव पर्सनली ताका चड वळखूंक ना. आतांच हांव मातसो ताजी ल्हान मुलाखत घेतल्या आनी अशे 3-4 प्रश्न ताका विचारल्या. कविता ताजी वाचल्या हांवें म्हणलें अन्वेषा आनी नूतन उलयतले कवितेचेर. हांव इतलेंच म्हणत कवी जावप आनी कवी उरप ही एक देणगी हांव तशें समजता. एक गिफ्ट तें आनी तातूंत तो तबलो वाजयता. तातूंत त्या खातीर म्युजिकाची आवड आसा. संगीताची आवड आशिल्लो मनीस एक बरो मनीस आसता. संगीताची आवड आसली मनीस बरो मनीस उरता. म्हणटणी ताणें आपल्या हातूंतले जे गूण आसा ते म्हणजे बऱ्या तरेन केळोवचे. समृद्ध मनीस तो जातलोच. ते सगळे प्रकारची ताजी जी हें आसा कितें म्हणटा तें सगळें हातूंत मेळटा. कवितेन ताचें मेळटा बरो मनीस. कविताय बरी जाता. रिदम ताच्या हातूंत आसा. रिदम हो प्रत्येकान आसता. झाड वाऱ्यार हालतना, पक्षी उडटाना, न्हंय व्हांवताना तुमी बारीकशें जर लक्ष दिवन आयका ताजो रिदम आसता. इवन म्हणजे तुमी जर अत्यंत लोनली आसा आनी तुमी कान दिवन आयकलो जाल्यार पृथ्वी घुंवपाचो सुद्दां आवाज तुमकां येवंक शकता. पृथ्वी जी आपल्या भोंवतणी घुंवता किंवा सुर्या भोंवतणी भोंवता ताजेर सुद्दां एक रिदम कसो आसता तो तुमकां आयकूंक जर आयलो त्या संगीताच्या प्रेमा खातीर तर तुमच्या भितर कसलोय जरी गूण आसलो, कवी आसले किंवा आनी कसले गूण आसलो तर तो गूण समृद्ध जातलो. हातूंत कसलोच दुबाव ना. आयज कसली गरज आसा. आज मनीस कोणी आसल्या जाता पूण तो एक समृद्ध मनीस आशिल्लो जाय. दुसऱ्यांचे दुःख वळखपी, दुसऱ्यांक मदत करपी, दुसऱ्यांची याद काडपी, दुसऱ्यांक न विसरपी
असो मनीस जावप हें खूब कठीण. ताका आपल्या टिचराच्या बडयेची याद जाता. म्हाकाय म्हजो एक प्रायमरी हातून शिकता आसतना आमचो एक मास्तर आशिल्लो. तो कुटल्यो घालतालो, कुटल्यो. बरी कडक कुटली. ताजी म्हाका याद आयली आतां. हांवें ताजेर बरोवं ना, पूण हरशीं बरो तो. म्हाका कितें फायदो दिसता आतां जाणा, कदाचीत कुटल्यो घालून घालून कितें आमच्या तकलेन कितें मातशें मदीं उरता बी न्हय, गुंते बी जावन ते सुटले बिटले जाय कदाचीत म्हज्या, किंवा नंतर म्हजे थोडे केस गेले ताजोय कितें खंय ताजो कुटल्याचो परिणाम आसत काय अशें म्हाका दिसता. म्हाका थोडी याद जाली. आनीकूय खूब आमचे मास्तर आशिल्ले, प्रत्येकाची वेगळे विशेशता आशिल्ली. एक आसतालो तो पोताक चिमटो घालता, बरोसा आतड्या वयर, म्हणजे बरोच व्हडलो चिमटो घालता, सोडीत नासलो. ह्या हाजेर सुद्दां प्रेम करपी असो आपुलकेन बरोवपी त्या बायची हो मनीस म्हणटा तो बाकीच्याचेर सगळ्यांचेर प्रेम करचो ना. सगल्यो गोश्टी आपल्यान आस्पावन घेवचो ना तो. आपल्या इश्ट्यांची यादी, आपल्या हाची सगळे यादी ह्यो ताच्या मनान उरच्यो ना. धुवेक जेन्ना आवय सांगता तूं बाबा यो म्हणून, आपले खूब दीस जाले तूं येवना म्हणून हांवें ताका हांगा विचारलेलें ताका भयण आसा काय म्हणून. हांव तें कशी बयला तें म्हाका खबर ना. म्हणजे हाका भयण ना म्हणलो, आपली मानलेली भयण आसा, चुलत भयण अशें कितें सांगलें म्हाका. म्हणून त्या दृश्टीन ताचो उल्लेख हांच्यांनी केला, नूतनान केला, रमेशान केला त्या कवितेचो. हें नासतना सुद्दां तो बरोवंक शकता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आशिल्ल्या नात्याचेर तो फुडें कितलो बरयतलो हाजी कल्पना म्हाका करूंक शकता हांव थोडी. तुमच्या सगळ्या वतीन आनी म्हज्या वतीन हांव ताका खूब बरें यश आवडयता. आनी इतलेंच सांगता की फुडें वचपाचें आसा तें आपल्याच पावलांनी. तुका धरून उखलून फुडें कोण दवरता ना. जिणेंतलीं जिणेक पावलां मारतना तुका आपलीच पावलां मारची पडटा आनी फुडें वचप पडटा. ही पावलां मारपाक ताका बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें, बरें नात्यांचें बळ मेळचें. तुमी सगळ्यांनी ताजेर प्रेम करचें, ताका उमेद दिवची. ताजे इश्ट मित्र हांगा आयल्यात आनी ताका ताजी चवकशी करची, ताजे पयस मातसो पावता आमी म्हणटणी खबर घेवची. कवी म्हणून ताका ताज्या मुळांक उदक घालचें, ताका पालेता, फुलता, फळटा तो पळोवचो. अशें हांव तुमचे कडेन मागणें करतां आनी तुमकां देव करता. देव बरें करूं अरुण सर. आयचो दीस खूब खाशेलो. अंबेशा खातीर हाफ सेंच्युरी प्रकाशीत जाला हो एक खोशेचो खीण आसाच, पूण तातूंत दुदान साखर म्हणटात तशें आयचो दीस आनिकूय एका कारणां खातीर खास. आयज अंबेशाची मां म्हळ्यारच माया तळवडकार हांचो वाडदीस. आपल्या माच्या वाडदिसा दिसा हें पुस्तक प्रकाशीत जावप म्हळ्यार कितलो सोबीत खीण. तर तांकां एक बारीकशें सरप्रायज अंबेश तशेंच ताच्या कुटुंबियांनी प्लॅन केला. सगळ्या लागीं मागता तांणी तातूंत वांटेकार जावचें. कार्यावळ अजून सोंपूना. सगळ्यांनी आपल्या सभाघरांत बसका घेवची. सगळ्यांत सुरवेक
हांव मंजुषा तळवडकार हांचे लागीं मागतां तांणी फुलांतुरो भेटोवन माया काकीक येवकार दिवचो, तांकां वाडदिवसाची परबीं भेटोवची. मंजुषा तळवडकार, माया काकी वाढदिवसाची परबीं भेटयता. देव बरें करूं मंजुषा ताई. कोंकणी भाशा मंडळाच्यो अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेषा सिंगबाळ हांकां हांचे लागीं मागणें संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन हो फुलांतुरो माया काकीक भेटोवचो. आयच्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले मानेस्त तशेंच तुमच्या सगळ्या वतीन हांव माया काकीक परबीं भेटयतां. आयज आमचे मदीं आनिकूय एक आनिकूय कोणाचो वाडदीस आसा. संजना पब्लिकेशनचे संस्थापक जांणी हाफ सेंच्युरी हें पुस्तक आयज प्रकाशीत केलां त्या भोवमानेस्त दिनेश मणेरकार हांचोय बी आयज वाडदीस. आनी तांचो वाडदीस काल जालो पूण आमकां हें आतांच कळ्ळां. पूण संजय तळवडकार सर हांचे लागीं मागतां की तांणी पुराय तळवडकार कुटुंबा वतीन तांकां फुलांतुरो भेटोवचो. आता वेळ आयला ह्या माणकुल्या सरप्रायजाचो आनी माया काकीच्या दोळ्यांत ती खोस आनी ती संवेदनशीलता दिसून येता. सगळ्या मानेस्ता लागीं मागणें तांणी केक कटिंगा खातीर माया काकीक जॉईन जावचें. व्हडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोता तुजो सरदार कोरांजाचो साथ घालता गायनाचो
संसार 4 दिसांचो हांसून खेळून सारचो फुडार तुजो चोडो अंतरेक तुजे वाडो पेस पिडा पयस पडो तुजे सुख उरो रूप तुजे आंजाचे काळीज चोड मोगाचे देवा बापान आपले बेसांव तुजेर घालचे रूप तुजे आंजाचे काळीज चोड मोगाचे देवा बापान आपले बेसांव तुजे घालचे जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सदां सारचो जल्माचो दीस तुजो जल्माचो दीस सभाघरांत बसका घेवची कार्यावळ अजून सोंपुना पूण सोपत आयल्या उपकार करून वचचें न्ही आनी थोडोच वेळ उरला आपली बसका तुमी घेवची परत एकदा सगळ्या लागीं मागणें तांणी सभाघरांत आपली बसका घेवची आमी कार्यावळ फुडें व्हरतात हांगा म्हाका आयज ह्या खिणाक मुजरत सांगन दिसता माया काकीचो हांगा वाडदीस सेलिब्रेट केला साजरो केला अंबेशागेर जेन्ना आमी सगळीं इश्ट इश्टिणी पयले खेपे पावली आनी माया काकी कडेन आमी उलयली तेन्ना अशें दिसलेंच ना की आमी तिका पयलेच खेपे मेळटात आनी आतां जरी हांवें माया काकी अशें हांगा मेन्शन केलां पूण आमी अंबेशाच्या मांच म्हणटात कारण ते अशें आपसूक ओठार उतर येता तर फुडले सुवातेर संजय तळवडकार हांचे लागीं हांव मागतां माफी आसची ताजे पयलीं आनीक एक कविता हांगा सादर करतात भोवमानेस्त वंदना तळवडकार हांचे लागीं मागतां तांणी ह्या समयार हांगा कविता सादर करची उमेश आजची उत्सव मूर्ती आयची उत्सव मूर्ती अंबेश हाजी हांव व्हडली काकी बाप चंद्रकांत श्रीपाद तलवडकार हांची घरकान्न आज कांय कारणां लागून ते येवपाक पावना ह्या खातीर हांव तुमची माफी मागतां तर हांवें जी ही कविता बरयल्या ती म्हणल्यार अंबेशाक म्हजे आशिर्वाद कवीच्या भेटीक एक कवी 4 भावांच्या भुरग्यांतलो अंबेश तूं तर शेंडेफळ पूण करतू भशेन जशें करता ताल्ले बांगड्या हुमणांतलें तें फळ नाट्य संगीत क्रीडा साहित्य हांचे मळार पळोवन तुजो मान
आमकां तरवडकारांक दिसता तुजो सार्थ अभिमान. फुडें फुडें वचत रावचें तुवें बेधडक. फाटल्यो फुडल्यो आडखळी सारतना कुशीक आसता तुवें कडक. आसा तातूंत खूश आसलो जरी फुडली वाट टेळची तुवें. सगळेंच तुका दिसचें न्हय पोन्नें पळोवंक मेळटकच नवें नवें. काडचीच पडटा खांच कळगांतल्यान वाट जणेका. धरचें तुवें मतींत सदांच साथ दिवया एकामेकांक. रावचें तुवें कवीत रचयत एकठांय हाडीत सगळ्या लोकांक. मेळची तुका नवी नवी संद उदेल्ल्या दर दिसाक. दिव्याच्या सांगातान जगचें तुवें चैतन्यमय जीण. वेळोवेळ मा पप्पाक दिवचे सुखा आनंदाचे खीण. साजरो जातल्या हाफ सेंच्युरीच्या प्रकाशन सुवाळ्याक लाख लाख परबी तुका. म्हाका ना बरें कॉपी. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां अंबेशाची आत्या दुर्गा आत्या हांचे लागीं तांणी दोन उतरां उलोवचीं. माचेर आशिल्ले सगळ्यांक मान दिवन आनी समेस्तांक बरें मागून अंबेशा विशीं एक दोन उतरां हांव उलयतां. सगळ्यांत पयलीं अंबेशाक हाफ सेंच्युरी प्रकाशीत जाल्ल्या कारणान ताका परबी भेटयता. तसो बाब अंबेश आमचो गोकुळबायेचो श्रावणबाळ. आमी ताका श्रावणबाळ अशें म्हणटात. खरेंच श्रावणा भशेनच तो आपल्या आवय बापायची मायेन मोगान सेवा करता. तांकां कितें जाय नाका पळयता. तांकां सगळे तरेचो आदार दिता. कांयच कमी पडूंक दिना. तांची सगळ्यो इच्छा पूर्ण करता. आवय बापायच्या मोगान आनी आशिर्वादान ताणें गायन वादन नाटक हातूंत ह्या कलांची ताणें आवड जोपासली आनी तातूंतल्यानच ताका कविता बरोवपाची उमेद आनी स्फूर्त मेळ्ळी. कॉलेजांत आसतनाच तो ल्हानशो कविता बरोवपाक लागिल्लो. केन्नाय हांव थंय गेलें जाल्यार तो म्हाका त्यो दाखयतालो आनी म्हाका त्यो आवडटाल्योय बी. त्यो वाचून हांव त्यो बऱ्यो जाल्या रे अश्यो बरया म्हणून ताजी उमेद वाडयताली. आनीक एक अंबेशाचो गूण म्हळ्यार नातीं जोडपाची. आपले आमगे फॅमिलींत न्हय तर भायर वाड्यार सगळे गांवां म्हणल्यार जाता खंय वच थंय जे कोण अंबेशाच्या संपर्कांत येतात तांचे कडेन तो आपली बरें नातें जमयता, तें जोडटा आनी तें बरें घट बांदून दवरता.
हाका लागून अमेशाक सगळ्यांचो मोग मेळटा. आमची सगळी फॅमिली ताका खूब मोग दिता आनी ह्या मोगांतल्यानूच म्हाका दिसता ताजी स्फूर्त वाडटा आनी कविता बरोवपाक ताका उमेद येता. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमची सगळी तलवडकार फॅमिलीच कलाकार. कलेच्या ह्या ना त्या क्षेत्रांत हे तलवडकार आपली थोड भोव चमक दाखयतातच. आमगेल्या संजयान लेखनाच्या मळार घोस्तान उक्तावण केली आनी आतां अम्बेशान उमेदीन हाफ सेंचुरी मारली. तागेली एक एक कविता त्या त्या वेळावयली परिस्थितीचें सत्यूच मुखार हाडटा अशें म्हाका दिसता. तागेले सगळे कवितेचें हांगा बरें वाचन जालें, ताजेर उलोवपूय जालें. आतां हांव एकच ताजी आनीक एक कविता जिचो उल्लेख कोणेंच केलो ना आनी म्हाका ती खूबच आवडली. ती ताका कशी सुचली हेंच म्हाका समजलें ना. आनी ती म्हळ्यार आमचे गोंयचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री तशे आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर बाब पर्रीकार. तांणी सगळें बरें काम केलेंच आनी निमाणें तांकां एक व्याधी जडली, सामकी मरण घेणी व्याधी ती. ताका लागून तांकां नाकाक वादी घालची पडली आनी त्या वादयेचेर कोण कितें उलयले तें आमकां नाका. पूण ती वादी घेवन मनोहर बाब आपले कर्तव्य करीत रावले. कितलेय त्रास सोसून लेगीत मरणाच्या दाडेर पावसर तांणी आपलें काम गोंयचे खातीर आपणें जें ठरयलें तें कर्तव्य निभायलें. हांव म्हणटा न्ही अमेशाक तातूंतल्यान त्या मनशाची विशीं, त्याच्या कर्तव्या विशीं, तांच्या कामा विशीं एक तरेचें भितर खंय तरी काळजांत एक स्फूर्त मेळ्ळी किंवा एक चलबिचल जाली आनी अम्बेशान ताचेर एक कविता रचली. वालोर त्या वादयेक, वालोर त्या नाकांतल्या वादयेक. आनी एका तरेन अशा मनशाचें उदाहरण दिवन ताणें सगळे म्हणजे आपल्या संगड्याक जावं फुडले पिळगेक आनी सगळ्या लोकांक एक तरेचें उदाहरण घालून दिलें की कितलेय त्रास भोगूं, कितलेय कश्ट जावं, मरण लेगीत मुखार दिश्टी पडलें जाल्यार आपलें कर्तव्य, आपलें काम सोडनासतना ताजेर मात करची. हें म्हाका अम्बेशाली खूबच आवडलें. तसो तो सगळे गुणांनी संपूर्णच, सगळ्यां कडेन बरें नातें जोडपी, मोगान हांसून सगळ्यां कडेन उलोवपी आनी अशेंय बी कितें गजाली घडल्यो जाल्यार ताजे त्यो काळजाक लागतात म्हणटकर ताजें अंतकरणय कितलें कोमल आसतलें हें आमकां समजता. आमची सगळे फॅमिलीचो ताजेर मोग आसाच. ताणें हाफ सेंचुरी मारल्या
अशीच देवा कृपेन रोकडीच ताजी सर्जरी जावं आनी हें हांव देवा कडेन मागतां हांगा आशिल्ले सगळ्यांक देव बरी भलायकी आनी बरी जीण दिवं बरो आनंद दिवं अशें म्हणून मागून म्हजे 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं दुर्गात्या. हांगा तुमी जायतीं उलोवपां आयकलीं, उत्स्फूर्त उलोवपांय बी आतां तुमी आयकल्याच आसतलीं. हाफ सेंच्युरी जरी अंबेशाचो आयचें पुस्तक आसलें तरी म्हाका दिसता अंबेश तूं प्रत्येकाच्या काळजांतलो मॅन ऑफ द मॅच. तर फुडले सुवातेर हांव मागतां संजय तळवडकार हांचे लागीं तांणी आपलें उलोवप करचें. मातशे वेले मानेस्त मुखावेले मानेस्त आनी मोगा भुरग्यानो चड उलयना खूब वेळ जाल्लो आसा पूण आमगेलें कितें आसता न्ही तूं ही घरगुती कार्यक्रम सर आनी घरा कडेन आमगेले जेन्ना कितें प्रोग्राम आसता ती मागीर चवथ आसूं कितें आसूं जेवण न्हिवता पूण खोबरी चालू आसता रातची 10, 10:30, 11 बसून आतां जेवपा येता काय परती सगळी परती करूं अशी बसून खबरी जाता एक एकदां रातच्यो. तशी ह्यो खबऱ्यो उत्स्फूर्त सगळीं कुटुंबी सगळीं मेळ्ळ्यात आनीक ताजेर ह्यो खबऱ्यो. आतां ही आगेली हाफ सेंच्युरी आमगेली अंबेशाची इतली फास्ट तांणी मारली नाही जाल्यार तो मातसो फास्ट ना म्हणजे फास्ट म्हणजे अंबेश केन्ना ग्रेज्युएट जालो केन्ना नोकरे लागलो केन्ना लग्न जावन बापूय जालो. हाफ सेंच्युरी कवितेची बी बरी फास्ट मारली पूण उरिल्ली 50 काडटना सेंच्युरी कडेन वतना मातसो स्टडी वच पळय प्रत्येक कडेन फिल्डर खंय खंय आसात ते आनीक तुगेली बेगीन ती सेंच्युरी जावनी नाही जाल्यार तो बरो कलाकार. आमी ताईन सांगले त्या भशेन आमी सगळे कलाकार. तलवडकार तो क्रिकेट बरो खेळपी तबलें पेटी गायनूय बरी करता नाटकां बरी काम करता वाड्यारी बाकीची सगळीं कामां बरी करता तो सगळीं कामां बरी भशेन करता. ही इज अ व्हेरी व्हेरी गूड कलाकार आनी ह्या कलाकाराचो मान आज कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष हांगा मुद्रत हांगा आयले. हांव मागीर तो धन्यवाद दितलोच पूण एक म्हजे वतीन आमची तलवडकर कुटुंबिया वतीन तुमकां चड चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुद्दम हांगा आयले नूतन बाय तुमी तांकां तागेली कविता घरा कडची भुरग्यांक न्हाणयतना खंय पयर हांवें एक हास्य जात्रे भितर पळयलें तें तेल बी न्हाणवप म्हणजे तेल लावप आनी भुरग्यां रड घरांत गरम उदक आनी हें तें आनीक हॉस्पिटला भितर भुरग्याक न्हाणवप म्हणजे खंय झंझळावन काडटात टबां भितर. म्हाका दिसता तुका व्हडलोसो त्रास पडलो ना तुवें त्यो बऱ्यो झंझळायल्यात म्हणजे आनी तागेल्यो त्यो कविता बऱ्यो निवळ केल्यो आनी तुवें त्यो बरे रितीन ते पुस्तक रुपान हाडल्यो. तुमकां चड चड देव बरें करूं सगळे तलवडकार कुटुंबिया वतीन आनी सगळे तलवडकार कुटुंबिया वतीन तुमकां सगळ्यांक आमची देवमळकार भाव फक्त आज ताजी बायको हांगा पावली ना तिका खूब चुकलां आसतलें पूण आमचो अग्नी भाव आसा तो व्हिडिओ ती पावयतलो कसलीच हरकत ना. रोखडें दुसरें पुस्तक सारकें जोडप्यान जावं न्ही. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक आतां मागता बाय पुर्वा कडेन पळयता. देव बरें करूं संजय सर. तळवडकार हे नक्कीच कलाकार हाचो प्रत्यय आज सगळ्यांकूच हांगा आयला आसतलो. फुडल्या सुवातेर हांव भोवमानेस्त दिनेश मणेरकार हांचे लागीं मागतां आयच्या कार्यावळीची याद म्हणून एक मोगाळ भेट
आमच्या मानेस्ताक भेटोवची. आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अरुण साखरदांडे सर, फुडले सुवातेर आयच्या सुवाळ्याक मानाच्यो सोयऱ्यो म्हणून आमकां लाभिल्ल्यो भोवमानेस्त नूतन साखरदांडे, फुडले सुवातेर भोवमानेस्त अन्वेषा सिंगवार, फुडले सुवातेर पुस्तकाचेर उलोवप करपी भोवमानेस्त रमेश बाबघाडी, आयच्या सुवाळ्याचे उत्सव मूर्ती अंबेश जयकृष्ण तळवट, अंबेश जयकृष्ण तळवडकार, आणि अंबेशाची खूप सोबीत वळख करून दिवपी अमेय नाईक. देव बरें करूं. सगळ्या लागीं परत एकदा मागणें, कार्यावळ सोंपत आयल्या आनी थोडोच वेळ तुमी सभाघरांत आपली बसका घेवची. खूब जाणां भायर आसात. तर आतां अंबेश जयकृष्ण तळवडकार हांचे लागीं मागता तांणी आपले मनोगत व्यक्त करचे, तशेंच तांणी म्हळा त्या प्रमाणे उपकाराचे उलोवपूय ते करतले. संजय काकान म्हणलें तशेंच हांव खूब फास्ट आनी उपकाराचें उलोवप हांव फास्ट करतलो, कारण वेळय जाला आनी सगळ्यांकय फास्ट घरा कडेन वचपाक जाय म्हणून फास्ट 2 शब्द उलयता आनी काबार करता. सगळ्यांत पयलीं सुरवातेक हांव उपकार मानता म्हणटरी आयचे मुखेल सोयरे अरुण साखरदांडे. हांवें चड कांय अशी अपेक्षा धरूं नाशिल्ली, पूण सराक हांवें जेन्ना फोन केलो, म्हणजे नूतन काकीक पयलीं फोन केलो, सर म्हाका चीफ गेस्ट मुखेल सोयरे म्हणून मेळटले काय म्हणून सरा कडेन उलय म्हणपाक लागले नूतन काकी, आनी त्याच क्षणाक सरान डन केलें. म्हणजे म्हाका दिसलें सरान विचार सुद्दां करूना आपल्याक कितें मुखार कार्यावळी आसतल्यो काय ना त्यो, आनी डन करना फुडें खूब एक बरें दिसलें म्हणून हांव सराचो चड आनी चड कार्य आसा. दुसरे सुवातेर मानाची सोयरी म्हणून नूतन काकीक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा 2 कारणां खातीर. पयलें कारण दिनेश काकान सांगलें तशें म्हजें पुस्तकाचें कितें म्हणटात तें प्रस्तावना तिणें बरयलां, आनी म्हजी कवितांचो सगळ्यो कविता हांवें तिजे कडेन सबमीट केल्यो तेन्ना कवितांचो पुराय नियाळ करून तिणें सगळें वेवस्थीत रितीन बाबा हांगा चुकलां अशें चुकलां, आनी तेंवूय एक सांगन म्हाका चड खोशी जाता की नूतन काकी खूब ओपन मायंडेड. म्हणजे तिणी पयलीं म्हजो विचार केलो की आपणें बाबा चुको काडल्या त्यो अंबेशाक कशी दिसतल्यो, अंबेशाक वायट दिसत काय अशे नदरेन तिणें चुको म्हणजे सांगलें म्हाका. पण हांवें नूतन काकीक म्हणलें नूतन काकी तुमी म्हाका सांगात, म्हाका केन्नाच वायट दिसना, कित्याक थोड्यांक एक कविताची आपली चूक काडली म्हण थोड्यांक वायट दिसता की ना आपणें अशें बरयलां, पूण म्हाका तशें मुद्दम दिसना, कित्याक हांव क्रिटिसिजम सुद्दां असलें जाल्यार बरे तरेन घेवपाक म्हाका एक क्षमता देवान दिल्ली. पूण कांयच नूतन काकीन तशें कांय म्हणना, आनी नूतन काकीन योग्य तशें म्हाका मार्गदर्शन केलें आनी म्हजी चुको काडल्यो त्यो म्हाका सगळ्यो पटल्यो. म्हणजे एक फावटी एक कवितेक अशें दिसलें हांवें हो एक पॅरेग्राफ बेश्टोच घेतलो काय, बेश्टोच बरयलो काय, अशी म्हाका बारीक बारीक ज्यो चुको आशिल्ल्यो त्यो नूतन काकीन म्हाका वेवस्थीत रितीन दिल्यो, आनी त्योय बी जस्ट वॉट्सॅपार म्हाका तिणें धाडलें. हांव तिगेर पर्सनली फक्त एकच दीस गेला आनी ते एक दीस आनी बाकीचे सगळे वॉट्सॅपाचेर तेणी मुद्दम धाडप, हें ताचे खातीर म्हाका चड बरें दिसलें. कारण आमी सगळे कोवीड टायमूय आशिल्लो आनी तांच्या चल्यांचें लग्न आशिल्लें, तिकाय फावना आशिल्लें, आनी तातूंत वेळ काडून तिणें म्हाका
मदत केली आनी आदार दिलो म्हणून हांव चडांत चड तिका देव बरें करूं म्हणटा. अन्वेषा दिदी जेन्ना प्लेस फिक्स जालो कोंकणी भाशा मंडळान हांगा पुस्तकाचें उक्तावण सुवाळो दवरपाचो, संजय काकान अन्वेषा दिदीक फोन केलो, जालें डन. म्हणजे जी उत्तरां म्हाका मेळ्ळी ती सामकी फास्ट. संजय काकान म्हणलें तशी म्हणजे हांवूय फास्ट, म्हाका बरें दिसलें, फास्ट उत्तरां मेळटात, डन. अन्वेषा दिदीन खूब सपोर्ट केलो, चल कर मरे तूं, आपूण सगळें करता, सकाळीं बॅनर धाडून दिल्यार पुरो, सगळें आपूण अरेंजमेंट करता. अशी जबाबदारीन काम घेवपी म्हजी लागचिल्ली मनशां म्हणजे एक अन्वेषा दिदीक हांव खूब पयलीं पसून वळखता, पूण इतलो प्रेम आनी इतलो मोग ताणें म्हजेर दाखोवप, सगळें आपूण जबाबदारी घेता करता, ताचे खातीर हांव अन्वेषा दिदीक देव बरें करूं म्हणटा. रमेश भाई, पुस्तकाचेर रमेश भाई तुमी उलोवपाचें. सद्या हांव इलेक्शनाक आसा अंपेश, डन तुगेलें, तूं म्हाका मागीर सांग. रमेश भाई हें फर्स्ट उत्तर, कित्याक त्या दिसा पयलीं इलेक्शन आशिल्लें. म्हाका तूं केन्ना तें सांग, मॅसेज कर, आपूण तुका सांगता आनी आपूण डन, फास्ट उत्तर. म्हणजे रमेश भाईकय हांव खूब पयलीं पसून वळखता, खूब कवितेच्या संमेलनांनी आमी मेळटात आनी रमेश भाईची कविता म्हाका चड चड भावतात. कारण रमेश भाईल्यो कविता जेन्ना हांव वाचता तेन्ना म्हाका दिसता अरे वा, ही कविता म्हणजे म्हाका आवडपा सारकी कविता. तशी खूब जाणांची कविता म्हाका दिसता, बट रमेश घाडी बरयल्ली कविता ही म्हजे खातीर चड मोलादीक आनी तें म्हजें प्रेरणा म्हणटा हांव म्हणटा. कारण हांवें म्हज्या मनोगतांनी रमेश घाडीचें नांव मुद्दम बरयना, कित्याक ताची कविता खूब सुंदर आसतात, खूब आवडपाच्यो, म्हणजे रोखड्योच पिकअप जातात आनी बरें दिसता आयकुपाक. फर्स्ट कविता खूब पयलीं रमेश भाई वाचिल्ली वॉट्सॅपाचेर, तेन्ना हांव अमेया कडेन शेअर केलें, अरे रमेश घाडी तेन्ना नांव आमकां खबर नाशिल्लें. अमेयान म्हाका सांगलें कविता बरयता बरें, तेन्नाच्यान हांव तुमची सगळ्यो कविता वाचतां न चुकता, 2 फावटी 3 फावटी वाचून. आनी ताजी गांवचे जे शब्द आसात म्हणजे ते शब्द आमी केन्ना आयकुंकूच ना, जे गांवांतले मुळांतले शेतांतले शब्द आसात, जे मातयेंतले शब्द आसात, ते सगळे शब्द तांचे कवितेन आसतात, ते शिकपाक खूब मजा येता. ताजे खातीर हांव रमेश भाईक मुद्दम म्हजे खातीर हांगा म्हजे कवितेच्या पुस्तकाचेर तांचे उलोवप हांगा ताणें केल्ल्या बद्दल हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी नन अदर दॅन फायनल म्हणटा तें पुर्वा. पुर्वा तुवें निवेदन करपाचें, डन, जालें सामकें. म्हणजे सगळें कामां फास्ट संजय काका. तर हांव पुर्वाकय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कविते बद्दल एक 2 शब्द उलयतां. सगळ्यांत पयलीं जेन्ना हांव कविता बरयतालो, त्यो कविता बरयना फुडें हांव पयलीं म्हज्या आवय बापायक वाचून दाखयतालो. म्हणजे पप्पाक आनी म्हाका मुखार बसयले कविता वाचून दाखयली. पप्पा कविता कशी आसा, रापांच. पप्पाली उतरां रापांच. म्हणजे एक तरेचो एक मोटिवेशन. कविता बरयली म्हणून जायना, मुखार कोणी जर तर दुसरो मनीस जर तर ताका रिस्पॉन्ड दिना, तें माजर सुद्दां जायनाका, माजरा मुखार सुद्दां कविता केन्ना वाचली आनी मेव केल्या म्हाका खूब खूश जाता. म्हणजे माजराक सुद्दां कविता कळ्ळी काय अशें हांव चिंत्तां. पूण म्हज्या आवय बापायक पप्पाक रापांच, कविता बरी ना न्ही, दाणापुरी मरे. दाणापुरी येता जो शब्द म्हाका खबर ना खंयच्यान तो सोदून काडटा. बरी कविता जाल्यार कट्यावरी अशे ताजे शब्द आसताले. पूण ते सुद्दां हांव क्रिटिसिजम बरे तरेन, म्हणजे पप्पाक ती कविता आवडली ना म्हणजे ती कविता कितें तरी कमी आसा अशें म्हाका दिसतालें. पूण चडांत चड खेपे पप्पाले उतर रापांच, जापून एक स्टायल. माक जेन्ना हांव कविता वाचून दाखयतालो, माचें निरीक्षण मातशें वेगळे तरेचें. मा कितें म्हणप की अंबेश हो शब्द खंय तरी खटकता, अंबेश ही लायन म्हाका बरोबर दिसना, अशें बरयनाका, अशें बरय, अशें केल्यार माले विचार थोडे आसताले ते एक चड म्हत्वाचें आसता. कित्याक मा एक सेन्सिटीव तरेन विचार करताली. जेन्ना कविता भायर वता तेन्ना लोकांक कशी ती दिसतली, लोकांक ती आवडटली, लोक एक्सेप्ट करतले काय ना हो विचार मा करताली. तिसरी सुवातेर म्हजी बायल आज पावली ना ल्हान भुरग्यां खातीर, ताका कितेंय वाचून दाखयलें कविता बेस्ट सुंदर, जी उतरां अशीं मेळटात न्ही आयकुपाक, तेन्ना कविता बरोवपाक चड मजा येता. रमेश भाई मुखावेल्यान कोणीय रिस्पॉन्ड बरो करता न्ही तेन्ना नवे नवे सुचतात. आज ते पावले ना, पूण म्हजो माव आयला, तसोच ताजो बापोलो हांगा मामी भाव आयला. मुखार कविता हांव इतली जातकच मुखार हांव ती कविता पोस्ट करतालो कोणाक, देविदास काका आमचो शेजारी, देविदास गजानन नायक शिक्षक, ते रिटायर्ड शिक्षक मडगांव रावतात, तांकां हांव पोस्ट करतालो, देविदास काका कविता कशी जाल्या. प्रत्येक कवितेचे कितें चूक, रस्व दीर्घ धरून ते शब्द धरून टायप करून वॉट्सॅपार ते 66 एजीचे आसतले म्हाका खबर ना, सारकें कविता अशी हांगा चुकले म्हणून वॉट्सॅपार प्रत्येक कविता म्हाका धाडटाले आनी अशी कर चेंज, परत आपल्याक धाड, परत चॅक करप, परत चुको आसल्यार अंबेश तूं कितें रे सारकी पळयना, अशे तरेन बारीक निरीक्षण फक्त टिचर्स कोण आसा तीच करूंक शकता. आनी ताजे खातीर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तो देविदास गजानन नायक.
ताज्या भावालो चलो आमचे मदीं आसा मयूर नायक, ताजे कडेन मॅसेज पावय, कारण ते आरोग्यान मातशें बरें ना म्हणून तांकां खूब येवपाचें. सकाळीं सुद्दां अमबेश पुस्तकाची कितली कॉपी गेल्या, प्री बुकींग, म्हणजे इतली एक्टिवली पार्टिसिपेशन म्हजे कविते खातीर चडांत चड हांव तांकांय दिता. मुखावेले दिनेश काका, अमबेश तुज्या पुस्तक काडुया मरे पुरो, आनी कांय नाका म्हजे खातीर इतलें नासलें, पूण भंय दिसतालो म्हज्यो कविता आवडटल्यो काय ना, कितें भायर एक फावटी गेले म्हणटकीर भितर हाडपाक मेळना. म्हणटकच दिनेश काकालो एक उतर, आनी अमबेश तुजें पुस्तक जाय, अमकें अमकें कर, प्रस्तावना कोण बरयतलो, नूतन काकी कडेन दिवया, आनी सगळो भार दिनेश काकान घेतलो म्हणून आज हें हाफ सेंच्युरी हांव मारूंक पावलो. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की हांव नॉन स्ट्रायकर एंडाचेर आशिल्लो, दिनेश काका खेळटालो मुखार, अमबेश यो धांवट, एक रन काडया, हांव नाका यो रे तूं. अशी तरेची पार्टनरशीप दिनेश काका कडेन म्हाका हाफ सेंच्युरीच्या रुपांतल्यान मेळ्ळी, ताचे खातीर देव बरें करूं. नूतन काकी जाली. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इज